हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुतीन, देवाक महिमा. तो सोबीत गायन आसा आनी सोबीत गायन आपली राजवट चलयता. तिची सोबीत गाय आमच्या जिवितान काम करता आनी तिच्या सोबीत गायेक लागून हांव आनी तूं विजयी आसा. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी जिव्या देवाक दिन वासुया. ओब्रा सिखांतलो होरोन तेले मेशा रबाकोरा किया रबांतलो ओत्र सिखात्र लांदे. ओ ग्लोरिया महिमा स्तुति आणि आराधना ओब्रा सिखांत्र ओत्र सिकेत्र लांदे. Oh, thank you, Father. Thank you. ओब्राहांतलो ओत्र सिकेत्र लांदे. देवाक दिन वासुया, देवाची स्तुती करूया, देवाक आराधना दिवया ह्या सोबीत दिसा पासून. देवान आमचो मोग केला आनी ताणें आमकां सांबाळ्ळा. धर्मदुतांचो इतिहास अध्याय 11 आनी 26वी ओळ आमकां सांगता. Acts chapter 11 verse 26. तो मेळ्ळ्या उपरांत ताका अंतिओकियेक हाडलो. एक आख्खे वर्स थंयचे पवित्र सभेन ते जियाले आनी पुष्कळ लोकांक शिकवण दिली. आनी अशें अंतिओकियेन शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त मेलो, पुनर्जीवन जालो आनी तो सर्गा राज्यार वयर उबारून गेलो आनी शीस देवाचें उतर परगट करूंक लागले. आनी त्या वेळार ते अंतिओकियेक गेले आनी थंय ते एक वरस पवित्र सभेन जियेले आनी पुष्कळ लोकांक शिसांनी शिकवण दिली. आनी आतां ही शिकवण म्हटल्यार जेजू क्रिस्त स्वामी आनी धनी. जेजू क्रिस्त स्वामी आनी धनी. आनी देखून ते जेजू क्रिस्ताची शिकवण दिताले देखून तांकां नांव पडलें फर्स्ट टायम क्रिस्तांव. क्रिस्तांव म्हटल्यार क्रिस्तांव. क्रिस्तांव आयज आमकांय नांव आसा, आमी क्रिस्तांव. हेचें मिनींग कितें मोगाच्या भाव भयणांनो? क्रिस्तांव म्हटल्यार हांव म्हज्या देवाक परगट्टा. म्हजे वरवीं म्हज्या कुडी वरवीं जे शिसांक नांव पडलेले क्रिस्तांव, कित्याक ते देवाची शिकवण दिताले. जिव्या देवाक आपले भितर घेवन ते त्या देवाक परगट्टाले. आयज आमकां क्रिस्तांव म्हणटा जाल्यार तो जिवो देव आमचे भितर आसा कितें? आनी खरेंच हांव क्रिस्ता भाशेन आसा कितें? काय फकत हें नांव आमकां दिलां तें दिलाच. आमी आमच्या जिवितान नदर मारुया मोगाच्या भाव भयणांनो. आयज तो क्रिस्त आमचे भितर आसा कितें? हांव म्हज्या क्रिस्ताक परगट्टा कितें? हांव म्हज्या क्रिस्ताक घेवन भोंवता कितें? आनी म्हजो क्रिस्त म्हजे भितर दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा कितें? प्रश्न आमी आमकांच विचारुया मोगाच्या भाव भयणांनो. कित्याक आयज आमचो देव आमचे भितर जियेता आनी तो जर हेरांक दिश्टी पडना जाल्यार खरेंच हांव क्रिस्तांव हा कितें? ह्यो प्रश्न आमी आमकांच विचारुया. कित्याक जरी तर खरोच देव आमचे भितर आसा जाल्यार आनी खरेंच आमी क्रिस्तांव आसा जाल्यार आमी त्या जिव्या देवाक घेवन भोंवता आनी तो देव आमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक परगट जाता. ते देवाक घेवन भोवया. खऱ्यांनीच ताचें जिवीत आमच्या जिवितान एक वेगळो अनुग्रह दिता आमकां. ताचे भाशेन जावया, ताचे भाशेन जियेया. जें आमच्या देवान केलां तेंच करुया आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक क्रिस्त दिवया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या वेळार त्या देवाक दिन वासुया मोगाच्या भाव भयणांनो. ताची स्तुती आनी आराधना करुया कित्याक ताणें परतून आमकां एकठांय केल्यान. ताका वाखाणूंक, ताका दिन वासूंक, ताची स्तुती गाव. खुशालकाय ह्या वेळार देवाक दिन वासुया. Amen. Praise the Lord. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना कधी.
जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. गाऊया, गाऊया, गाऊया स्तुती गाऊया, 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 गाऊया स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. वाक्यांचो मोग ताणे केलो, आमचे खातीर तो खुरसार मेलो. वाक्यांचो मोग ताणे केलो, आमचे खातीर तो खुरसार मेलो. पातकां जावन आमकां मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकां जावन आमकां मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. हालेलुया. वाक्यांको आसा लागी, आमकां मोगान आयकोता वेगी. वाक्यांको आसा लागी, आमकां मोगान आयकोता वेगी. स्तुती ताची गावंक आमी कितली भागी, सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी. स्तुती ताची गावंक आमी कितली भागी, सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. ओ हालेलुया. खुशाल काय मोगाच्या भाव बहिणांनो, देवाक दिन वाचूया, देवाची स्तुती करूया. शिसांचे पाय ताणे धुले, आणि खालते पण आमकां शिकयले. शिसांचे पाय ताणे धुले, आणि खालते पण आमकां शिकयले. कालवारी थांब ताणे जैत जोडले, सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले. कालवारी थांब ताणे जैत जोडले, सर्गीचे राज आमकां जोडून दिले. गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर. हालेलुया गाऊन हरसूया, करून त्याची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती
हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक मोहिमा. तो मोहिमेवन देव आनी तोचें जिवीत सदां काळ आमचे भितर आसा. आमेन. हालेलुया. तें जिवीत आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, देवाचें उतर घेवया. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40. देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमकां येवकार दिता तो म्हाकाय येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, हें कितें म्हणटा? देवाचें उतर हें कितें सांगता? कितें भाशेन, कशा भाशेन आमकां सजमोवचो प्रयत्न करता? तुमकां येवकार दिता तो म्हाकाय येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी जे वेळार जेजू क्रिस्ताची जाल्या आमी सादी मनशां आतां रावोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यान म्हत्वाचें, जे वेळार तूं जेजू क्रिस्ताचो जालाय, तूं आतां सादो मनीस नाय, तर तुजे भितर देवाचो अधिकार आनी तुजे भितर देवाचें राज आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमी म्हणटा जेजूक हांवें जिवीत दिलें. ना, ज्या वेळार तुवें जेजूक जिवीत दिलय ती एकूच सायडीन जावंक ना. जेजूक तुवें जिवीत दिलय आनी त्याच वेळार देवाचें राग तुजे भितर येयलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ही फकत एकट्यान दिवंक ना. थोडीं जाणां म्हणटा हांवें देवाक जिवीत दिलें. ना, तुवें देवाक जिवीत दिलें आनी देवान आपलें रास तुका दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, ज्या वेळार आमी आमचें जिवीत देवाक भेटयता, आमी देवाची जाता, आमी देवा पासतूच रावता, आमी देवाची म्हणून बाजूक काडून दवरता, कुशीन काडून आमकां दवरले वयता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं देवाक जिवीत दिताय, ज्या वेळार तूं जेजू क्रिस्ताचो जाताय, तूं संवसारा पासत आनी सर्गा राज्या पासत एक खास परजा जाताय. आमेन. खास आपोवणें तुका आसा, तें म्हटल्यार देवाच्या सांगाताक रावचें. आमेन. पळयात, ही अशी प्रोसिजर आसा, ही अशी घडीत आसा, ज्या वेळार तूं देवाचें जाताय त्या वेळार देवाचें तें सगळें तुजें जाता आनी तुजें तें सगळें देवाचें जाता. आमेन. हालेलुया. आतां तुजें दुस्मान तें देवाचें दुस्मान आनी देवाचें दुस्मान तें तुजें दुस्मान. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक तूं तुजें जिवीत देवाचें घातलाय. आमेन. पळयात, आयचें जें देवाचें उतर आसा तें कितें सांगता? मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 40. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. कित्याक म्हणटा जेजू क्रिस्त? शिसांका हें उतर कित्याक सांगता? तुमकां ज्या वेळार खंयचोय मनीस येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. कशें पॉसिबल आसा? देव कशे भाशेन म्हणटा? शिसांका सांगता, ज्या वेळार खंयचोय लोक तुका आपयता तो म्हाका आपयता. पळयात, ज्या वेळार शीज भोंवताले त्या वेळार ते शीज भोंवना आसले, पूण देवाचो आत्मो तेंच्या सांगाताक भोंवतालो. आमेन. आयज तूं ज्या वेळार वावर करताय, तूं देवाचें उतर दिताय, तूं देवाच्या नांवान बऱ्यो कामां करताय, तूं करनाय, पूण देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो देवाच्या आत्मे वरवीं तूं कामां करताय, देवाच्या आत्मे वरवीं तूं वावर करताय. देखून तुजे भितर तूं जियेनाय, तर तुजे भितर जेजू क्रिस्त जियेता. आमेन. देखून भागयत पावलू कितें म्हणटा? हांव जियेता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हज्या भितर जियेता. आमेन. आमचे भितर क्रिस्त जियेतलो आमी भुरगीं जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमचे भितर क्रिस्त जियेतली आमी भुरगीं जावन आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळया, देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. तुका येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. कशा भाशेन आमी ज्या वेळार एका देवाच्या सेवकाक आमचे भितर येवकार दिता, कशा भाशेन आमी जेजूक येवकार दिता. पळयात, जशे भाशेन आयज सिस्टर रुपान सांगलें, कितें सांगलें? क्रिस्त हांव. ज्या वेळार तुमी जियेतात आनी क्रिस्ताक तुमच्या जिवितांत तुमी स्विकारतात, त्या वेळार तुमी क्रिस्त जातात. हालेलुया.
सो आता तुम्ही म्हणून जियेनात, तर तुम्ही ख्रिस्त म्हणून जियेतात. आता तुम्ही म्हणून भोवनात, तुम्ही ख्रिस्त म्हणून भोंवतात. आता तुम्ही वावर करतात ते तुम्ही म्हणून करनात, पूण ख्रिस्त म्हणून करतात. आमेन. सो आता कितें जाता, जो कोण देवाच्या भुरग्यांका येवकार दिता, म्हटल्यार जो कोण देवाच्या शिसांक येवकार दिता, तो देवाक येवकार दिता. आमेन. आता जो कोण देवाक येवकार दिता, तर हंय देवाचें उतर कितें म्हणटा, हंय आमकां त्रिएक देवाची एक कनेक्शन आमकां दिसता. प्रेज द लॉर्ड. पयलें कितें म्हणटा, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. कित्याक तेंचे भितर जो आसता तो पवित्र आत्मा आसता. आमेन. तेंचे भितर आसता तो पवित्र आत्मा आसता. सो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तुमचे भितर आसा तो आत्मो, जेका जो कोण येवकार दिता तो जेजू क्रिस्ताक येवकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. आनी जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, आनी जो कोण म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला तेका येवकार दिता. आमेन. हंय पवित्र आत्मो, जेजू आनी बाप अशे त्रिएक देवाचे एक गूट आमकां दिश्टी पडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल कितें म्हणटा, आमी ज्या वेळार देवाची उतरां वाचता आनी देवाच्या उतरां प्रमाणे चलता, हे तिगूय जाण येवन आमचे भितर वस्ती करतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे आमचे भितर वस्ती करतात. पळयात, 2 जॉन चॅप्टर 1:9 कितें म्हणटा, जो कोण क्रिस्ताचे शिकवणे भितर रावना, बगर त्याहून पेल्यान वेता, ताचे समेन देव ना. जो कोण ताणें शिकयला आनी सांबाळता, ताचे समेन देव बाप आनी देव पूत आसतले. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल आनीक वेगळ्या ठिकाणी म्हणटा, हांव आनी बाप आनी पवित्र आत्मो येवन तुजे भितर ठिकाण करताले, हांव तुमचे भितर ठिकाण करताले हांव. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, ज्या वेळार तूं क्रिस्ताक स्विकारताय, तूं एकलो रावनाय. ज्या वेळार तूं क्रिस्ताक स्विकारताय, तूं एकटो आसनाय, पूण देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हे तिगूय जाण तुजे भितर वस्ती करून आसात. आमेन. सो जो कोण देवाच्या सेवकांका आपल्या जिवितांत स्वीकार करता, तो बाप पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वीकार करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. समजून घ्या, देवाचे उतर कितले सामर्थ्यशाली आसा ते, देवाचे उतर कितले जिवी आसा ते. आमी जर देवाची सेवक आसाव, तर आमी सादी मनशां ना आसाव. आमी जर आयज देवाची धाकटुलो वावर करता, आमी धाकटुली देवाची सेवक करता, आमी सादी मनशां ना आसाव, तर आमचे भितर देवाचे किंगडम आसा, आमचे भितर देवाचे राज आसा. आमेन. राज आसता, तेचो राजा एकलो नासता, पूण तेच्या बरोबर जायती परजा, जायते सोल्जर असतात. आमेन. तशेंच तुज्या बरोबर आत्मीक रित्यान एंजल तुज्या सांगाताक आसात. आमेन. आनी ते आत्मीक रित्यान एंजल तुजो राखण करतात, तुका सांबाळतात. कित्याक देवाचे हाजीरपण तुजे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. तूं ज्या जागेचेर वयताय, ज्या वस्तूक हात लायताय, तूं हात लायनाय ना, पूण देवाच्या आत्म्यान तूं बरोवन हात लायताय. देखून भागयत पावलो कितें म्हणटा, हांव जी येता तो हांव न्हय. कितें म्हणटा, हांव जी येता तो हांव न्हय, पूण क्रिस्त म्हजे भितर जी येता. आमेन. सो आमचे भितर क्रिस्त जियेत आसता. आमी आदले मनीस मेल्या. बायबल म्हणटा आमचो आदलो मनीस मरता. ज्या वेळार आमी क्रिस्ता सांगाता नव्या जिवितान भितर सरता, आमी आदले मनीस मरता आनी आमचे भितर नवीन मनशाक जागा निर्माण जाता. आनी ह्यो नवीन आत्मो जावन आसा पवित्र आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो सताचो आत्मो, तो आमकां सत सांगता, तो आमकां सत दाखयता आनी तोच आमकां सतान वेंग मारता. आमेन. पळयात, तुमचे भितर आसा ना बाबा, तो बलिश्ट आसा आनी ताचे परस ह्या संवसारान आसा. सो आमचे भितर आमचो जेजू क्रिस्त आसा आनी तो बलिश्ट आसा. देखून आमी व्हडल्यान उच्चार जावं, आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा जाल्यार अशी खंयची वायट शक्ती आसा जी आमच्या विरुद्धाक उबी रावतली. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जिजस. ह्या भुरग्यां पासत, तेंच्या जिविता पासत हांव पळयता, तेंच्या जिवितान ती वाडटाना हांव पळयता. तेंच्या जिवितान हर एक वस्तू जी तांकां जायो त्यो मेळटाना हांव पळयता. तेंच्या जिवितान आत्मीक आनी साशणीक जिविताची ती भुरगीं जाताना हांव पळयता. आत्मीक सर्गाच्या राज्यान ती दायजी जाताना.
जेजू ख्रिस्ताच्या सामर्थ्यशाली देवाच्या नावात. आमेन. गॉड ब्लेस.